warning to even Davlikar, who is the power minister. This is a warning to power minister Davlikar. This is a warning to Ullas Tuekar, the MLA of Naveli constituency. Everybody in the electricity department, it may be the chief engineer, it may be the assistant engineer, anybody. That tomorrow, Pratibha, if this, we are not getting assurance today, within 24 hours tomorrow, I will see that I will come with more people from our Kolde and Naveli ward, and I will block the gates here. 2 वर्स परस चड काळ व्होल्टेजन जावपी खर चढाव उतार आणि विजेची समस्या आशिल्ल्यान नावेलीतल्या कोल्डेम तालावली हांगच्या रहिवाशांनी वीज खात्यांक पीटी कपेले लागसर बेगोबेग नवो ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाची मागणी केल्या. SE1 आणि डिव्हिजन 4 आकेम मडगाव हाच्या कार्यकारी अभियंत्यांक बरयल्ल्या पत्रात गावकारांनी सांगले की पयलीं थळाव्या वादाक लागून कळाव जाल्लो, पण आता मूळ सुवाती सावन फकत 3 मीटर अंतराचेर नवी सुवात निश्चित केल्या. येवपी प्रकल्पात नवे जोडणी मेळिल्ल्यान घरा खातीर पुरवणेची समस्या वाढिल्ल्यान विजेचो भार वाढला अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. आणि त्रास जावचो न्हय म्हणून पावसाळ्याच्या पयलीं ही बसोवप पुराय करची अशी विनंती त्यांनी केल्या. इश्यू म्हणल्यार हांव सोंपेपणान सांगता की आमी नावेलकार हे जे म्हजे भाव भयणी म्हजे बरोबर सांगात आयज 10 जाण आयल्या पळय, हे कॉलदेम आमचे जे आसा पळय ते लावली पडटा. नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचे कॉलदे गांवाचो हो लोक, त्या वॉर्डाचो लोक आतां सुमार जाली 2 वर्सां जाली. हेंकां आनी लायटेक लागून ही पातेशेर जाल्ली आसा. आमकां कोण्याकूय सोंपें की यू कॅनॉट डिप्रायव्ह इलेक्ट्रिसिटी. आयज तुका खबर आसा कितली हीट वेव येयल्ली आसा आनी लास्ट 2 म्हयने कितले तरी लोक दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत पडिल्ले आसा, भुरगीं दुयेंत पडून गरमेचेर. ह्या गांवांत फक्त यंगस्टर्स रावना, हेंचे घरकार आसा, हेंचे घोव आसा, बायल्यो आसा, सिनियर सिटीजन आवय बापूय आसा, जाणटेली आसा, धाकली भुरगीं आसा. आतां 2 वर्सां जालीं आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आमचो इंजिनियर आमकां लागता शरद नायका कडेन पर्सनली हांव जाल्यार म्हाका खबर आसा, लोकांनी म्हाका आपयले तेन्ना लास्ट इयर ऑन द 11th of April 25 देखून आमी ताजे कडेन भीक मागीत आसा की आमकां एक ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा. जेन्ना गांवांत लोक चड जाता, फॅमिलीज वाडटा, घरां वाडटात, फ्लॅटां वाडटात, तेन्ना ऑब्वियसली लायट फ्लक्च्युएशन जाता. आतां 2 वर्सां जालीं आमकां वायट दिसता की 2 years now these people are after the engineer. शहरात 2 वर्सां जाली फाटी लागली आमी बाबा लायट ना, आमकां लायट वता, फ्लक्च्युएट जाता. सोंपें सांगता, हेजी फ्रीज गेल्या, 2 फ्रीज गेल्या फ्लक्च्युएट जावन. हेजी आतां फ्रीज रिपेराक दिल्या, कोणाची टीव्ही गेल्या, कोणाची आवय बरी ना जाता. रातचे जाल्यार हेंकां फोन मारले लायट ना म्हणल्यार हे फोन घेना, हेंगा फोन खूब वायक येता. दिसाचे घेना, रातीचे घेना. आमी आतां शरदाक विचारले, तूं म्हणजे एसीन बसून आसा मरे, सुसेगात एसीन बसून आसा, तुका म्हणल्यार एसी काडटा आनी फॅन काडटा आनी बंद करता, तुका दिसाची म्हणले ह्या टायमार तुका त्या कॅबिना बसपाक जातलें पळय म्हणे. आतां म्हाका वायट दिसता कित्याक ट्रान्सफॉर्मर तरी पयलीं आमी सांगलें कितें स्पॉटाक लागून कोण तरी ऑब्जेक्शन हाडटा, रायट. आनी एक टिचर हाडटाली, थंय रावता ती हाडटाली, म्हज्या घरा आयली, म्हज्या कडेन पावली. हांवें म्हणलें लोकांक डिप्रायव करपाक जायना न्ही आंटी, लायट इज लायट न्हू, तेंगेलें चीट. मागीर म्हणलें आपल्या घरा मुखार आपणाक थ्रेट टू लायफ आहा, अंडरस्टूड. हांव स्पॉटार गेलें, आख्खो गोंयचो लोक आशिल्ले 200 सुमार लोक. हांव तेन्ना फोनाचेर हांव त्या इंजिनियरा कडेन शरदा कडेन उलयलें. शरदान डायरेक्ट सांगलें, मॅडम तूं आमकां दुसरी स्पॉट दी, इमिजिएटली इट वील बी डन. इमिजिएटली द वे ही टोल्ड इट वूड बी डन विदिन 2 days. मागीर लोकांनी स्पॉटूय दिलो, सगळें दिलें. अरे आतां म्हाका वायट दिसता म्हणल्यार whom you are making dance. रेमेदीस आमचो पळय, हाजो भाव पळय पिड्यार जाला. आग्नेल म्हणटा तो डिपार्टमेंट आसलो, ह्या डिपार्टमेंट आसलो, हात नाशिल्लो तो, हेड ऑफिस क्लार्क आशिल्लो. ही डिडंट हॅव हँड्स, ही वॉज वर्किंग हियर. आग्नेल बाब हाजो भाव पयर भोंगो, ही त्याने आपले लायफ काढले त्याने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लोकांक लागून आपले सगळे सॅक्रिफायस केले आणि मरण हाडले त्याच्या घरात. मोरगांक घातिल्ले, देडांक लायट गेल्ली, ती मरण जायस तो लायट ना. तू इमॅजिन द पर्सन हू हॅज सर्व्ड द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, त्याच्या ओन मरणाक ताका लायट ना जाली. बरें, आतां शहरांत उलयता तेन्ना आयकूंक येता त्या भाशेन तांकां काडटा खंय हेजे कडेन वचात. मागीर खंय MLA तुवेकार, तो जाल्यार नाच. वी आर ऑर्फन्स इन नावेली. उल्हास तुवेकार कडेन वच म्हणल्यार की हे सगळे लोक उल्हास तुवेकार कडेन एक पाटी न्ही, MLA कडेन 2 पाटी न्ही, 3 पाटी गेले. मग उल्हास तुवेकारान तुमकां सांगले तो काडटा, शरदा बरें धाडटा इंजिनियर. मागीर काडल्यान बरें तुमी कोणा कडेन उलोवपाक जाय, दिगंबर कामत मंत्र्या बरो जाय, भोंगो मालबाटा दिगंबर कामता बरी गेली. ही कोण रे, ही कॉमन मॅन मरे. दिगंबर कामती कडेन 3 फाटी गेली, बेकार आसा.
तांकां भुरगीं काम धंदना 3 times they went to दिगंबर कामत थंय देखून जावना आता कोणाकडे तो आता सांगता 7 दीस जाले हे भाव मरू ना 7 दीस जाले तो सांगता एका फाल्यां आपणा बरा तू चीफ इंजिनियरा बरे हो कोण हो दिगंबर आणि उल्हास MLA आणि मिनिस्टर परस हो व्हडलो हो कॉमन मॅन काम धंदो सोड कितले फाटी पणजे गेले कितले फाटी पणजे मारले आता आमची पास एक्सपिरियन्स जाला हांव शरदाक सांगून आयला तो म्हाका त्योच स्टोरी सांगता पयलीं तेणें सांगलें की हेंका ना फंड्स आसलेले न्ही तें ट्रान्सफॉर्मर घालपाक आज फंड्स नाही जेन्ना हांव आयलें परतून जालें कोण सांगला आपण म्हणलें ना म्हणटा फंड्स नाही म्हणलें ना म्हणटा म्हणटा कितें म्हणटा फंड्स नाही म्हणटा कोण म्हणटा काय म्हणटा हांवें म्हणलें ट्रान्सफॉर्मर जेन्ना म्हणलें एक वस्तू लागून फंड येता ट्रान्सफॉर्मर घालपाक यू कॅनॉट टेल मी दॅट फंड्स आर डायवर्टेड कोण म्हणटा म्हणल्यार बिलो शरद इज डुईंग हिज जॉब बट आय डोंट नो अंडर हूज इन्स्ट्रक्शन्स which politician or which कोण नाचे तेका कटपुतली कितें जाला शरद आय एम नॉट अगेन्स्ट यू तुजी जॉबार हांव येना तुजी पोटार येना पूण हांवें तुका सांगला तूं आमकां त्या मनशां नांव दी जो ऑब्जेक्ट करता हांव सगळे गांवची लोकां 200-300 लोकांक घेवन त्या मनशाच्या घरा कडेन व्हरून तांकां बसयता तांकां मागीर तांकां इलेक्ट्रिसिटी दिवन दी तांकां लायट दिवन दी केल्ले पाटी लायट वता काल 2 दीस जाले हांकां लायट ना कोलदेम लायट हा तुमकां स्ट्रीट लाईट स्ट्रीट लायट ना घरा कडेन लायट ना फोन मारले रे राती फोन काडना मरे पगार घेता मरे हे पगार घेना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या गोंयची कंप्लेन आसत पूण हे लोक कशे हांची भुरगीं धाकली धाकली भुरगीं आसा मरे जाणटी लोक आसा मरे आनी आतां आमकां हांवें ताका इतलें सांगला शरदाक जेन्ना एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता बरो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुमी म्हणलें ओवरनायट म्हणलें 3-4 ट्रान्सफॉर्मर सँक्शन करता कित्याक तुमकां पयशे मेळटा म्हणून काय म्हणलें आमदारांक न्ही मंत्र्यांक पयशे मेळटा काय म्हणून अरे हे गांवचे दे आर हे मरे सन ऑफ द सॉयल्स मातीतले भुरगे कॉमन मॅन पयशे ना तुमकां ब्रायब दिवपा म्हणून हे करता काय म्हणून कुठले उलयतलो तो आतां रेमिडियस उलयतलो आय वॉन्ट वेलेन्सिया टू टॉक समथींग इवन लुसियो दिस वांट टू टॉक समथींग लुईस टू टॉक बट बिफोर दॅट लास्ट हांवें ताका आतां वॉर्निंग दिता आतां हांवें फक्त ट्रेलर दाखयला हांकां घेवन हांव डिपार्टमेंटाच्या दारांत बशिल्लें पूण म्हाका हे न्ही लोकांक त्रास करपा नाका कित्याक ब्लॉक केल्यार लोक न्ही जेवपाक वचपाचो लोक आसता डायबिटीज बीन आसता सो हांव आतां प्लॅन करून सांगता फाल्यां ह्या टायमा भितर एका दोना जायना I Pratima Kutino I am giving a warning. It is a warning to even Davlikar who is the power minister. This is a warning to power minister Davlikar. This is a warning to Ullas Nwekar, the MLA of Naveli constituency. Everybody in the electricity department. It may be the chief engineer, it may be the assistant engineer, anybody. That tomorrow Pratima, if we are not getting assurance today, within 24 hours tomorrow, I will see that I will come with more people from Akolde and Haveli ward and I will block the gates here. And if time comes and time permits me, I'll put a lock for the gate to tell that electricity department of Margaon power house are useless and not working condition. You may go. Don't delay. 2 वर्ष एक लाखान तरी भोंवपा जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाक आनी डिपार्टमेंट जाय कित्याक इफ दे cannot do and serve our purpose why do we want them we are not paying the tax what are we not doing बिल फारीक होता तें टॅक्स सांगितले तूं बिल घेवन यो म्हूण बिल हाडपाकूच तुमकां रिकॉर्ड्स नाय आमच्या गांवांत तितून हे खाय ती कर खाय ती सो तुमी आमकां वेटिंग फॉर अस टू कम ऑन स्ट्रीट्स एंड डू दिस देन यू ऑल कांट डू द थिंग्स व्हाट आर नीडेड This is ridiculous. Very shame on the department and Transformer दिना रे 2 वर्सां आमचे ट्रान्सफॉर्मर सँक्शन कोणाक दे फंड ना म्हणून सांगताय आमगे गोंयांत गव्हर्मेंट इतू भिके पडा आमको हे ना म्हणून भिके पडा कित्याक भिके पडो आर वी नॉट पेइंग द टॅक्सेस व्हॉट आर वी नॉट डुईंग बिल फारीक करून जाल्यार डिपार्टमेंट आमकां खबर रावता रावना बट ते कोणाय जाल्यार आमोग रावपाचें शिना कुटी नो यो लुईस उलय 1.5 वर्स जाले हांवें सांगलें 1.5 वर्सान हांवें कंप्लेन केल्लें आमगेली टीव्ही आनी फ्रीज गेली म्हूण आनी हांव शरदा बोले हांव पर्सनली घेवन मेळ्ळो बाबा अशें प्रॉब्लम आहा मातशें सॉल्व कर तेणें म्हाका तेदो सांगलें इन्शुरन्स दिलें बाबा आमगेले ट्रान्सफॉर्मर एक गायलो आहाय म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर न्यू बसोवपा आहाय सो आमी कनेक्शन हें करून अंडरग्रावंड करून कनेक्शन दितले तेदो सांगो लागलो तो म्हाका येयलो तेदो हांव शरदा बोले शरद म्हणूं लागलो ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी सँक्शन जालो पेमेंट केलो सॉल्व जालें फायल हाडूंक जाय बेंजीम वयता 3 पाट गेलो 2 पाट गेलो 17 पाट वच गेलो म्हणटा घे हो सोन येतो म्हणल्यार आमगेले आजून पासून ट्रान्सफॉर्मराची फायल पावना हिंगा आतां तेज पयलीं जाल्यार तो सांगता फंड्स ना आमी तेज पयले 4 पाट पळय येयले तेज पयलीं तो सांगता फंड्स ना तेन्ना आज सांगता तो फंड्स ना म्हणून जायना ट्रान्सफॉर्मर येयलो आज सांगता फंड्स ना आनी कोडे
आनी फंड्स ना तर जाल्यार आमगे गव्हर्मेंट कितें आला कोण आमकां आनी हो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बसून खुर्चेचेर बसून कोत्ताय कितें आं आम सारकें हितू वता सारकें दोग्यान भायल्याक मोताय ते मोताय घरांतूय मरो जाय मुगे भुरगो गेले त्याच्या मुंज जाले हिट्स हें जालो चेडो हिटवेवेन सारको हितून अनकॉन्शियस जालो घरां जाणटी आहाय आं कामां सायन तूं घरा रेस्ट मेळना फायदो केसो आमकां घरा रावन 2 वर्स जालीं हांव शरता बरें येता शरता बरें इंजिनियरा बरें येन वयता फायल दिली पयलीं सांगितलें म्हाका तुका जाग दाखय पूण हाल्यांक जाता आपणाको ट्रान्सफॉर्मर आहाय हाल्यांक जाता ओके हांव गेलो पयलीं गेलो तो जाग उपकार मागीर आमचे गुलबेट ते कडेन उपकार मागिलो तेणें म्हाका जाग दिलो वर बाबा तेणें म्हाका सांगिल्लें आपण मातशें भायलें खंय जाता आपण तुका 24 hours म्हणून सांगता पूण तेणें म्हाका 24 hours न्हू 2 वरांमध्ये सांगिल्लें बाप आपण रेडी जाता कित्याक हें सांगिल्लें आण पेपर दिले सगळे तेगे डॉक्युमेंट दिले सगळे दिले आण सगळे माझी दिले सांगता ना कोणागे ऑब्जेक्शन येयला कोण गेला की एक बायलेगे पेपर घेवन येयला एक बायलेगे पेपर आनी 99% गेले पेपर तो घेवन येयला सायन दिलो तो तेन तरी आसतो ताका मग रावल्या येता येता एटलीस्ट हांव 20 पाट शरता बरयलो संगीला बरो संगील बाळ सांगता हेच केलं टेस्ट केलें म्हणून सांगता पूण संगीला एक्सपेक्ट नाका हांव नको आनी तेगे ते कामदारू आयकनाय कामदारू गेल्या फोन केल्या फोन करनाय वयताय ती बांदा न्हिदताय आनी ते सुसेगाद येताय आनी आपणा जाय तेजो टायम जालो म्हणटा तो काम करतो अशें राती एग्जाम्पल रातीचें सांगता राती 2 राती स्ट्रेट लायट ना फोन मारल्यार कोण फोन काणा इंजिनियरू काणा शरतू काणा कोण फोन काणा जाल्यार तांकां ते सारके गव्हर्मेंट इंजिनियर आहाय ते कितें आहाय यूज ते आमकां नाल्यार डिपार्टमेंट फोन करे नाल्यार कॉलते आमकां लायटी उडय आख्खी लायन कॉलते तुम तरी कॉलते तर लायन दिनाय तर आख्खी लायन उडय कॉलते आमकां लायन ना बागे मरोन हाडे 1.5 वरांचे मरोन हाडे आसनोर ते पयलीं थिंग आसलो थिंगसो मरोन हाडे मरोन घातलो ना लायट गेलो ती लायट ना फोनाचे फोन मारताय कोण हिंग मेन फोन मार म्हणून हिंग फोन मार कोणागे रिस्पेक्ट ना 6:30 लायट येयल्या 6:30 लायट येयल्या पूण हांव सांगता हे पाशी तुमी लोकांक फास्टेड करपाक कित्याक कोताय बील हारी कोनाय 2000 रोड सात बील येताय मरे आमकां आनी तो रोड लायटी आम टॅक्स हारी कोनाय पंचायतांक जाय पयशे काडे कित्याक अजिबात तुमी ट्रान्सफॉर्मर तरी गाय नाही लायन बंद मारे कोडे आयली आनी केबल गायला आतां लोक थिंग म्हणून जालो आतां तो लोक राती पडटा मोटरसायकल घेवन पडटा आतां पावसाचें सामको म्हण जाला तो एक्सपायर्ड जालो तो हिंग काम करता न्हू तो हिंग हेड डिपार्टमेंट हेड क्लार्क तो आमगे आमगे मुगे भाव तो व्हडलो भाव तो हेड ऑफ तो जो बरो आसतो हिंग 2 पाटेलो सांगो तो जो बरो आसतो ना कोणाक केल्लो आसतो न्हय आतां ते कोणा पावर चलता ते आमकां ना आतां शरता लास्ट सांगिलां कोण तुका प्रॉब्लेम करता कोण हाडयता तूं म्हाका सांग वॉट रिजन तो ट्रान्सफॉर्मर हाडपा एक ट्रान्सफॉर्मर हाडपा रिजन सांग म्हाका तेणें आख्खे नावेली नाक त्या गुडां गायले ट्रान्सफॉर्मर गायले आतां जेल गोवन देखून ताका बोमडार तेणें जेल गोवन बोमडार थिंग प्रोजेक्ट येता ताका तेणी स्टेट लायट उडयल्या विथीन 2 वीकान विथीन 2 वीकान आमकां सगळें खबर आहा हांव बारीक मनीस हांव व्हडले मिनिस्टर रेमिडियस पूण हांव शरता एकूच सांगता मुगे नाव वेलेन्सिया फेर्नांडीस हांव हॉलदेसान उलयतां वेलेन्सिया फेर्नांडीस हॉलदेसान उलयतां आमी लायटी डिपार्टमेंटा येवपा लागल्या जाले 1.5 वोरस आनी आमी आतां हेच म्हयन्या आमी येयल्लीं 8 दीस येयले नियरली 8 days आमी हिंगा येयले बट आमी केन्नाच येयी आमगेलो मेळनासलो शरत ऑफिसान सगळे पाटी सायडीर गेला आमी सारकी फ्रस्ट्रेट जालो आहाय आमकोडे सगळे आख्खे लोकांची सायन आहाय सिग्नेचर्स आहाय थंय आमगे आख्खे वाड्याच्यो आं तेरू पसून आमगेलो ट्रान्सफॉर्मर आमकां पडना आयज पडटा फाल पडटा येत्या म्हयन्या पडटा आनी ना पडना आमकां तुयेंकारा बरी धाडली आमकां दिगंबरा बरी धाडली आमगे काम जालो ना अजून आम कित लोकां बरें भीक मागपा वचपाचें आमच्या असो मनशांनी जाल्यार हें डिपार्टमेंट कितें आहा तो येयी कितें आहा आम वचपा जाल्यार तो कितें आहा कोदेल सोडपाचें तेका काम जायना जाल्यार 2 दीस जाल्यार लायट ना आमकां कांय ना हांव हिंगा येयलोलें कंप्लेन दिवपा स्ट्रीट लायट नाय मुगे आमगे आख्खे वाड्या लायट सारके चलनाय म्हूण सॅटर्डे येयले संडे अर्ली मॉर्निंग मंडे
मुगे घरा कडेन दोग जाय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तूं मनीस म्हाक मारपा आनी नोट बरोवन गेले मराठीन नोट बरोवन गेले मराठीन वेलेन्सिया मी तुला दाखयते हे कितें हे कसली धमकी ही कसली आनी धमकी? एकलो येयलो इंजड्या भाशेन साडी न्हेसोन ते बिरान घालता. सुरी बी घेवन जाल्यार आमी खूंय वचपाचे हांवें कंप्लेनूय दिलोले इवन शरदाकूय खबर आहा आनी हेरांकूय खबर आहा आता हांव इतलें सांगता तुवेकर जो MLA आसा पळय आनी दिगंबर देखून आसा पळय आता समज शरदान तांकां इट वॉज शरद ड्युटी ही इज द इंजिनियर शरदाची ड्युटी आशिल्ली इंजिनियर जावन हें काम करपाचें पूण वायट दिसता म्हणल्यार तांकां MLA नावेली उल्हासा कडेन 3 पाटी धाडले दिगंबरा कडेन 3 पाटी धाडले एका सांगता भाव मरून 8 दीस जावना तूं यो चीफ इंजिनियरा कडेन का इतलें समजता तूं मरे तुवेकाराक सांगता स्ट्रेट एक्चुअली तुजी ड्युटी मरे हांगा उबी रावपाची ग्राउंडार आयज लोकांक घेवन तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हे तुजी ड्युटी आशिल्ली पूण आतां एकच सांगता तुमकां जेन्ना गरज आसता पळय तेन्ना तुमी लोकांच्या घरा कडेन निघूच ना तुका येता वोट मारा म्हूण सांगपाक आनी ह्या टायमार 5 वर्सां जेन्ना ती त्रासात आसा तेन्ना तुमकां उडगास येना पूण आतां जालीं आनी 6-7 वर्सान येतले 6 म्हयन्यान इलेक्शन येतले तेन्ना लोक तुमकां दाखयतलो तुमी लोकांक दारांतूय या तुमकां आन्सर रेडी आसा आनी अशें सांगलां तशें हांवें विदीन 24 आवर्स आमकां कांय मेळना आमकां शरद फोन मारून सांगना अशें आमी केलां आमी दिता तुमकां म्हणून टुमॉरो डेडलायन इज टुमॉरो 3 o'clock आफ्टर 3 o'clock as I've told I will see that I will get more people from the ward जायत जाण येवपा आशिल्लीं गरमेंत नाका म्हणलें सिनियर सिटीजन भुरगीं जाणटेल्यांक डायबिटीक बीन आसा म्हणून 10 जाणां घेवन आयले हांव सांगता इट इज माय चॅलेंज I will see that I come here and I will lock the gates. I'll block the gates of electricity department. Margo. Thank you. जेवपाक साडी घालून दादलो साडी घालून सुरी घेवन आयलो नोट बरयलो त्या दारार वेलेन्सिया तुला काय ते आमी दाखोवणार म्हळ्यार कितें ही धमकी दिली तेन्ना बापडे ते आयले कंप्लेन घेवन ताणें कोणेच कानार मनार घेवना सो ही डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गुंडागिरीचे डिपार्टमेंट जाल्ले आसा तुम्ही कॉल करता ते खंयच्या नंबराचेर करता वेलेन्सी सांग पळय नंबर सर ना खंयचो डिपार्टमेंट खंयच्या कॉलाचेर करता तुम्ही नावेली सांगो कॉल त्यांचो आनी एक नंबर आता जाणा तूं होय तो जाणाय तो माल मोटरी लायट रोखडी येता बट एक माल जाल्यार ते लायट तेंगे येना ओके आज नावेलीचे थोडे लोक मेळपाक आयले कितें व्होल्टेज प्रॉब्लेम आहा म्हणून कितें इशू तर नावेली तेलावली पंचायतीन एक गांव आसा कोल्डे म्हणून ते गांवचे थोडे लोकांक लो वोल्टेजीचो इशू आशिल्लो सो तेमी आमकां एक पिल्ले लेटर केल्ले ते लो वोल्टेज इशूच्या लेटराचेर आमी ते इन्स्पेक्शन केलें आनी आमकां दिसलें की थंय एक ट्रान्सफॉर्मर सेंटर घालचो जेणे करून तेंचे सगळे लो वोल्टेज इशूज क्लियर जातले आमकां त्या गांववाल्यांनी एक सुटेबल जागो दाखयलो जे आमकांय ओके आशिल्ले आनी लोड डिवायड करून दिवपाक मेळटाले आनी त्या प्रमाणे आमी ते काम करपाचें थारायलें पण ते जो जागो दिल्लो त्या जाग्याच्या घरा मुखाल्ली जी कोण लेडी आशिल्ली तिणी ऑब्जेक्शन केलें आनी एक ऑब्जेक्शन लेटर दिलें की अशें आसा आनी आपल्याक तो ट्रान्सफॉर्मर नाका आपल्या दारा मुखार आसा अशें तेजे म्हणून लेटर दिलें सबसिक्वंटली आमी परत एक गांववाल्यांची मिटींग घेतली आनी सांगलें की अशें ऑब्जेक्शन आसा तुमी कितें तें क्लियर करा आनी तेतूंतले तो एक गांववालो तो रावतालो तो ताजोच जागो तांणी आमकां तो जागो रिटर्न करून दिलो की आपल्याक हो इतलो जागो आपूण सोडटा हो जागो तुमी ट्रान्सफर करपाक ती घालपाचें तेजे पेपर वर्क करून तेजे फॉर्म 114 घेवन तेजे लिगल लेटर बी घेवन आमी मागीर फुकार प्रोसिजर केलें सँक्शन करून घेतलो आनी तो टेंडर केलो टेंडर जाले की रिगणी तो कॉन्ट्रॅक्टर तो L1 जालो ते टेंडर एज नॉर्मल प्रोसिजर आसा डिपार्टमेंट ते फंड एप्रुवला खातीर पणजे गेले फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळून ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळपाक जाय तो प्रोसेस आशिल्लो फंड अवेलेबिलिटी मेळून घेवन एकदा एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेलो तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट चालू आशिल्लो सावथ गोवा फोंड्याच्या इलेक्शना खातीर ताका लागून मातशें डिले जालें बिकॉज सिन्स दिस वॉज पिपल्स रिलेटेड वर्क आनी तेजे नंतर तो वापस आयलो कोड ऑफ कंडक्ट काबाली जालो की इलेक्शन जावना परत तितून हें जालें की जो फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट वॉज ऑफ लास्ट इयर सो ताका लागून परत आमी एप्रील म्हयन्यान परत फाटल्यान गेलो तांच्या परत जॉयंट रेकॉर्ड्स वचून पयले विचारले तेन्ना सांगलें आमकां की लास्ट इयर दिल्ल्या खातीर फंड्स दॅट फंड इज टू बी कॅन्सल एंड अगेन दीस इयर न्यू फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपाक जाय सबसिक्वेंटली आज ते लोक परत आयले ते एक्सप्लेन केले की डिले कित्याक जाता आनी कितें इशू आसा म्हणून तांकां आमी एक्सप्लेन केलें पण तांचें मातशें आशिल्लें की बेगीन जावपाक आशिल्लें आनी एश्युरन्स आयच्या आयजच जाय म्हणून हांवें तांकां सांगलें की हांव आयच्या आयज दिवपाक शकना हांव परत फाल्यां एकदां वता आनी खंय आतां कितें आतां तें क्लियर करून सांगतात त्या प्रमाणे आमी परत एकदां इन्क्वायरी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते FAC मेळ्ळा तेजे आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला सो हांवें तांकां सांगलें की हांव अगेन आय गो टुमॉरो
एक्झॅक्टली कितें आसा फंड रेल्वे सर्टिफिकेट मेळ्ळा एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला कितें आसा एक्झॅक्ट डिटेल घेता तुमकां कम्युनिकेट करता हे जर मातशें बेगीन जाता जाल्यार आमचें तेचें काम क्लियर जावपाक मेळटा वर्क ऑर्डर दिवन तांकां सुसेग मेळटलो तांचे वोल्टेज आशिल्ले इश्यूज ते सगळे रिलीफ मेळटले हे तांकां आतां आमी एक्सप्लेन केलें पण तो ग्रूप मातसो डिमांड करतलो की आजच जाय आतांच जाय आनी सगळें ताका until I go and get the exact picture from availability and expenditure sanction, I can't give assurance. Which once I file training as after that I'll go to Benjin, I'll get the details and communicate. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.